17 एप्रील 17 एप्रील हो काल जालो आणि कालचो दीस हो एक्चुली आमच्या गोंयांक लागून एक खूब इम्पॉर्टंट दीस. पूण आयज गोंयान अशें जाल्लें आसा की आमचे खुबशे इम्पॉर्टंट जे दीस आसा जे गोंयांक लागून युनीक आसा ते आमी विसरता आनी दुसरे दुसरे दीस आमी सेलेब्रेट करता. आमचो ओपिनियन पोल डे जावं नाजाल्यार आमचो स्टेटूड डे जावं. तसोच कालचो 17 एप्रील हो जो दीस आसा हो तियात्र डे आमचो गोंयचो. 17 एप्रील 1892 म्हटल्यार 17 एप्रील 1892 ह्याच दिसा इटालियन भुरगो हे तियात्र जाल्ले. आमचो रिबेरो बाब हेणी हे तियात्र घडोवन हाडलेले आनी त्या दिसा पासून गोंयच्या आमच्या तियात्राची एक सुरवात कशी जाली. हो तियात्र एक अशें फॉर्म आसा जे आख्खे एशियेन आनी दुसरे कडेन ना. हे लोकांनी तयार केल्ले लोकांचे एक कल्चरल एक आर्ट फॉर्म आनी ह्या आर्ट फॉर्मान खुबशे मेसेजी लोकां मेरेन हे तियात्र जे करपी आर्टिस्ट आसा ते लोकां मेरेन मेसेज दिता आनी एक गोंयची आमची एक हेरिटेज. पूण आयज पासून तेका जो मान मेळपाक जाय आसलो, जे स्थान मेळपाक जाय आसलें ते खंयच्याच सरकारान ते मान तेका दिवंक ना. आयज एक्चुली आमचे गोंयचे जे तियात्र आसा हे तियात्र युनेस्को हेरिटेज इन्स्क्रिप्शन हे जावपाक जाय आसलें. हेका लागून हेच्या पयलींचो जो सरकार आसलो, काँग्रेस गव्हर्मेंट आसलो, तेणेंय कसले व्हडले चड प्रयत्न करूंक ना BJP सरकार आसा तोय करिना. आतां खूब वायट दिसलें जेन्ना आमच्या गोंयान भायल्या राज्यांतले येवन कल्चरल प्रोग्राम हांगा सेलेब्रेट जाता तेका हो गव्हर्मेंटाचे आमदार तेंचे प्रेजिडंट वयतात, BJPचे प्रेजिडंट दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टींचे वयता आनी ते सेलेब्रेट करता. कित्याक? वोट बँकाक लागून, आपणाक मतां पडपाक लागून. पूण आमच्याच गोंयचो तियात्र डे हो सेलेब्रेट जालो काय ना हे पासून आमकां कळोंक ना. गोंयान येदो व्हडलो लोकोत्सव जाता, भायल्यान हाडून हांगा कल्चरल प्रोग्राम लोकांक आमी दाखयता, खूब पयशे तेजेर सरकार मोडटा. पूण जे आमचे खरे गोंयचे जे दायज आसा, हे तियात्र आसा, हे तियात्राक ते पयशे कित्याक मोडिना? हे तियात्राचो उत्सव काल कित्याक जावंक ना? 17 एप्रिलाक जर येयला जाल्यार हो उत्सव जावपाक जाय आसलो. हो असो आर्ट फॉर्म आसा जेचेर आयज हजारांनी लोक डायरेक्टली इनडायरेक्टली तेचेर डिपेंडंट आसात. भितर आर्टिस्ट आसतले, भितर स्टेज लावपी मनीस आसतले, भितर मेकअप आर्टिस्ट आसतले, भितर कातारां म्हणटा ते आसतले, म्युजिशियन्स आसतले, सेटअप करपी आसतले, हॉलवाले आसतले, टिकेट सेलर्स आसतले, रायटर्स आसतले, सिंगर्स आसतले, असे खुबशे कलाकार नाजाल्यार खुबशे गोंयकार हितून ह्या तियात्रान डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडंट आसा, नाजाल्यार ह्या इंडस्ट्रीन ते वांगडा रावन एक काम करता आनी हो आर्ट फॉर्म तेंच्यांनी आजून मेरेन जितो दवरलेलो आसा. आतां जेन्ना 1892 हे तियात्र जालें, पोर्तुगीजा अंडर हे तियात्र जातालीं, मागीर जेन्ना आमचें गोंय लिबरेट जालें तेन्ना खऱ्या अर्थान आमचो जॉब ऑफ फर्नांडीस जो आसा मडगांवचो, तेणे आमचें तियात्र आसा ते खऱ्या रितीन लिबरेट केलें आनी तेका गोंयचें तियात्र, गोंयच्या भाशेन तियात्र हेका तेका फुडें येलें. आतां हें इतलो व्हडलें हेरिटेज, पूण हें हेरिटेज आमी सांबाळपाक खंय तरी फाटीं पडटा काय? हेचेर आमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. एक एक करून जर आमी आमचें हेरिटेज जर अशेंच सोडलें आनी सोडीत गेलें आनी तेका जर आमी वाव दिवंक ना जाल्यार खंय तरी आमची आयडेंटिटी, आमची हेरिटेज ही शेणत वयतली. आयज कितलेशे तियात्रिस्ट आसा जे तियात्रां करता, आयज फायनान्शियली प्रॉब्लम पासून आसतना ते तियात्रां करता. कित्याक? तेंकां हे कलेचो मोग आसा, ह्या कोंकणीचो मोग आसा, ह्या आर्ट फॉर्माचो तेंकां मोग आसा.
ते मोगाक लागून ते तियात्र करतात आनी लाखांनी लोक ही तियात्रां पळयतात. अजून मेरेन लोक तियात्रांचे शो वयतात, आपल्या फॅमिलीक घेवन वयता, कित्याक भितर एक मॅसेज आसता, भितर एक एंटरटेनमेंट आसता. आनी अशे फॉर्म, असो आर्ट फॉर्म जो युनीक आर्ट फॉर्म आसा, हो जर आमी राखून दवरिना जाल्यार जे लोकांनी ह्या तियात्राक लागून आपले रगत दिला, आपले घाम गळयला, आपले सॅक्रिफायस दिवन हो आर्ट फॉर्म इतल्या लेवलाचेर हाडला, तेंचेर हो इनजस्टीस आसतलो. आयज कितलेशेच बरे बरे तियात्रिस्ट आसतले, आयज त्या तियात्रिस्टांक लागून ह्या सरकारान एक्चुली ह्या तियात्राक आमकां वर्ल्ड हेरिटेज इन्स्क्रिप्शन मेळपाक जाय म्हणून प्रयत्न करपाक जाय आसलो. तो अजून मेरेन जाल्लो ना. एसेंब्लीन हेचेर डिस्कशन जावपाक जाय आसलें, एक टास्क फोर्स जावपाक जाय आसलो, सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन, युनेस्को कडेन बसोन हें आमचें हेचें डॉक्युमेंटेशन जावन हें फुडें व्हरपाक जाय आसलें. पूण तें अजून मेरेन गेल्लें ना, हेंच्यांनी व्हेल्लें ना. 17 एप्रील 17 एप्रील हो दीस आमी विसरपाक जायना. ही आमची आयडेंटिटी जावन आसा. प्रत्येक दीस जर आमी असोच विसरात गेले जाल्यार आमची आयडेंटिटी खंय तरी डायल्यूट जातली, आमचो कल्चरल जिनोसायड जातलो. आमी गोंयकार म्हणटा ते उरपाचेच ना. सो तो जावं हिंदू जावं ना तो क्रिस्तांव जावं. आयज कितलेशेच भुरगे तरणाटे ह्या तियात्रांनी आसा. तियात्र हे खंयच्या तरी एका समाजाचे नाल्यार एका जातीचे हो आर्ट फॉर्म न्हू. ह्या आर्ट फॉर्मान सगळ्या जातीचे लोक हांगा काम करतात, वांगडा रावन हे आर्ट फॉर्म फुडें व्हरतात. आमकां जाय हें तियात्र फुडें गेल्लें. आमकां जाय ह्या तियात्राक एक युनेस्कोचो हेरिटेज इन्स्क्रिप्शन हो टॅग मेळलो. आनी जे तियात्र ऑफ गोवा आसा हें वर्ल्ड लेवलाचेर वयल्या पातळेचेर पावोवन आमचे गोंयची हेरिटेज सदांच जिती उरलेली आमकां जाय. आनी तेका लागून एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी कमिटेड आसतले. आनी आमी हे युनेस्को हेरिटेज इन्स्क्रिप्शन करपाक आमच्या वाटेंतल्यान एज अ पॉलिटिकल पार्टी जी मेहनत घेवपाक लागतली ती मेहनत आमी घेतले. देव बरें करूं.